Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. अशोका बिल्डकॉमान अपील फायल केल्लें त्या अपिलाचेर सुनावणी पूर्ण जाल्ली आनी आयज ऑर्डरीक डेट आशिल्ली. पूण आयज आमी सकाळी ऑर्डर प्रोनावंस करच्या पयलीं ऑनरेबल कोर्टाच्या परवानगीन आमी तांकां मागणी केली की आमकां 2 आनी एडिशनल पॉयंट्स आसात ते ऑनरेबल कोर्टाच्या लक्षांत हाडून दिवपाचे आसले. सो ताका लागून आमी आमचो रिटन आर्ग्युमेंट बरोवन आमचो युक्तिवाद जो आसा तो पंचायतीक सादर केलो. आयज आमी जी एडिशनल आर्ग्युमेंट फायल केले तातूंत पंचायतीचे पावर्स कितें आसात ताजेर आमी भर दिला आनी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टान कलांगूट पंचायत वर्सीस एडिशनल डायरेक्टर ह्या एक म्हत्वपूर्ण असो एक निवाडो दिल्लो. त्या निवाड्याची प्रत किंवा ते सायटेशन आयज आमच्या मॅट्रीक आमी रिलाय जाल्यात. तातूंत पंचायतीचे पावर्स आनी पंचायतीच्यो जबाबदारी कितें आसात हाजेर विश्लेशण ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टान केलें. ह्यो दोनूय गजाली आयज आमी ऑनरेबल कोर्टाच्या लक्षांत हाडून दिले. But advocate for respondent Panchayat filed additional synopsis, written arguments, and requested for arguing the matter further. So accordingly, he argued the matter. Thereafter, advocate for appellant also placed his counter arguments. He also argued the matter. He had received the copy of the written synopsis in advance, so he was prepared. So now the matter is fixed for final orders on coming Monday, that is 4th April at 10 a.m. in the morning.